दर वर्सा इब्रामपूर पावसांत बुडटा, घरां शेतां भाटांचें लुकसाण. थंय बांदिल्लो बंधारो सगळी वाट लायता म्हूण थळावे फुर्योज. लुकसाण भरपाय दिना जाल्यार चलता, बंधारो एकदाचो काढात. झाडां पेकतात, झाडां पेकल्यावर बंधारो सगळो पॅक जाता आनी उदीक सगळें गांवांत येता. माझी सरकारा कडेन एक विनंती आहा की गेली 3 वर्सां आमी पळयलें लुकसाण सोंसली. सरकारा कडसून आमकां एकय रुपया लुकसाण मेळांक ना. लुकसाणाची आमकां अपेक्षा नाका, हो बंधारो काडून उडया. हेचो फायदो आमकां कांय ना. पाणी ह्या सगळं अजून काढून असनोडे प्युरिफाय करतात आणि अख्ख्या बार्देस तालुक्यात पाणी सप्लाय करतात आणि त्याचे दुष्परिणाम सगळे आहात ते आमकां भोगूचे लागतात. आणि हे कुंभफंड सगळं उडयलेलं असं आणि ते मग गैरडे घुसतात आणि परत ते नुकसान करतात, खातात आणि वयता. आता गैरडांक आता चान्स पडटा. आता कितें सगळें पडले न्हू, ते वय बी सगळे मोडले. वर्साची वर्सां आमी करताय, पण आता ते गैरडे खंय घुसतले आणि लुकसाण छापच करतले आता ते उडोवन. उत्तर गोंयचो खासदार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान हो गांव कांय वर्सां फाटीं उदरगतीक म्हूण दत्तक घेतिल्लो. लोकांनी जमनी दिल्यो ना म्हूण खंय प्लान केल्ली कामां आडकली. राखणे वण्टीचो प्लान आशिल्लो. इब्राहिमपुराचें आमी जें करपाचें तें काम सोंपलें. आतां जी कामां जी उरल्या ती ते जमीन दिनात म्हणून ती कामां उरलीं. काही प्रोजेक्ट म्हणजे जवळ 37 कितले प्रोजेक्ट आशिल्ले, तातूंतल्यान आमी जवळ जवळ 26 प्रोजेक्ट कितें तरी कंप्लीट केले. उरिल्ले जे आहा ते पयलीं तांणी जमीन दिवंक जाय, त्या नंतर ते प्रोजेक्ट जातले. मेजर जे आशिल्ले जाका जमिनीची गरज आशिल्ली ती जमनीचो मातसो तंट आसा आनी त्यामुळे ते प्रोजेक्ट तांकां लागून जावना. त्यांना कामां करतना पुराचेर म्हणजे विशय येयल्लो ना, त्या पुराचें फक्त पुराची भिंतची वाड हें करप बिरप अशें आशिल्लें. पण जी जमीन दिल्यो ते सगळे गोश्टी आमी केल्यो. मंत्री आमदार बाबू पयशांची भाशा करता, बंधारो खंय ताका लागना. सेम फार्मर्सांका इफेक्ट जाल्लो, त्यांची भरपाई अजूनही खूप जाणांक जावंक ना. दिल्ली थोड्यांची मेळुना ती मेळटली. पण 3 वर्सां लास्ट इयरचीच मेळुना ती मेळटली. आणि बंधारो तांकां प्रॉब्लेम करता ते. बंधारा घेतलेलो हांवें, पण बंधारा बद्दल तें जायना ना ते बंधारा आरामा आमच्या दारगड भितर त्या बंधाराचो ऑलरेडी टेंडर जाल्ला, वर्क ऑर्डरय मेळ्ळी कित्याक पावसा नंतर काम चालू. ना साळांतलो जो बंधारो आसा पळय सालांतलो हय, तेंच्या खातीर ते सांगता की व्हडली व्हडली झाडां येता तेका शिरकाता आनी तेका लागून उदक जे पास जावपाक जाय ते जायना. हय, बट माझ्या कॉन्सिडरेशन ना, बट तुमचे बॉर्डरीकच इफेक्ट जाता न्ही, तुमच्या गांवाक इफेक्ट जाता. दर वर्सा पावसांत घरां आनी शेतां बुडटात. लाखांनी लुकसाण पळोवन इब्रामपूरचे लोक तिडकल्यात. सरकार लुकसाण भरपायेच्या नांवान तोंडाक पानां पुसता. आतां आनी भरपायूच नाका, थंयचो बंधारो काडात म्हूण लोकांनी मागणी लावन धरल्या. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.